गोयच्या वॉटर कलर आर्टिस्ट संघटनेन शिवजयंती निमतान फार्मागुडी हांगासर लायव्ह पेंटिंग सर्तीचें आयोजन केल्लें. हे सर्तींत वांटेकार जाल्ल्यांक वॉटर कलराचो वापर करून फार्मागुडी आशिल्ल्या शिवाजीच्या पुतळ्याक पळोवन चित्र काडपाक सांगिल्लें. ह्या सर्तींत गोंयभरच्या 27 चित्रकारांनी वांटो घेतिल्लो. वॉटर कलर माध्यम हें तशें कठीण माध्यम जावन आसा. ह्या माध्यमांतल्यान काम करपाक चित्रकार मातशे फाटीं फुडें सरतात. ह्या संघटनेचे वांगडी दर आयतारा गोंयभर भोंवडी करून वेगवेगळ्यो वस्तू वा सुवातींची चित्रां काडटात. तशेंच गोंयभरांतल्या वॉटर कलर आर्टिस्टांक प्रोत्साहन दिवपाचें कामूय ही संघटना करीत आसा. वॉटर कलर ह्या माध्यमांतल्यान सदांच वेगळ्या वेगळ्या स्पॉटार वचून लोकेशन सिलेक्ट करून आमी पेंटींग करतात, कारण आमची इम्प्रूवमेंट जावचें म्हणून. आनी प्रत्येक संडेक आमी नवे नवे गोश्टी शिकतात. आमी ज्युनियरा कडल्यानूय शिकतात, आमी आमच्या सिनियरा कडल्यानूय शिकतात. सो एका बरोबर जेन्ना आमी काम करता तेन्ना आमकां काम कशें करप, आमचें ड्रॉइंग कशें इम्प्रूव करप, पर्स्पेक्टीव, लायट एंड शेड हाची स्टडी आमी करतात. एवरी संडे आमी प्लेन एअर म्हणजे आउटडोर पेंटींग वॉटर कलरान करता. जाल्यार म्हाका बरें दिसता एवरी संडे येवपाक, कित्याक म्हजो वर्क खूब इम्प्रूव जाता. पयलीं म्हाका घरा टायम मेळना, पूण हांगा येतकीच कितें नाल्यार कितें नव्यो नव्यो सिनियर टिचर्सां कडल्यान ज्युनियरां कडल्यान सुद्दां खूब शिकपाक मेळटा. सो आज ह्या ग्रुपान आमच्या कॉम्पिटिशन घेतलां शिवजयंतीच्या निमतान.